सुरवातेक आमी गीत घेऊया पेज 9 A19 पेज 9 A19 मिसाची भेट सुरू जाता आमी सगळीं थंय जावया आमचो यादीक भितर सोरता आमी सगळीं येवकार देवया आमचो यादीक भितर सोरता आमी सगळीं येवकार देवया. तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुमकांय देव फादर. ह्या मिसा बलिदानान आतां आमी वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या म्हज्या भाव भयणीनो, ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेता तेन्ना पयले सुवातेर आमी बाप साहेबाचे इंतेन सवा पासत मागुया. तशेंच आमच्या मनान आमच्या काळजान सगळ्यो ज्यो इंतेन सवा जावन आसात, जे पासत ते मीस भेटोवंक आमी हांगा हाजीर जाल्या ते आमी देवाच्या हातीन धरून भावार्थान तो दाखयता ती वाट उजवाडान आमी चलूंक फावो जावं म्हूण मागुया. तशेंच आयज जे आपले बर्थडे सेलिब्रेट करतात तांचे पासत पूण आमी मागुया. देवाची शुभम आशिर्वाद सदांच तांचेर आसूं म्हूण, देवाचे कुशे प्रमाणे आपले जिवीत सदांच ते फुडें व्हरूंक म्हूण देवाची कृपा आनी आशिर्वाद तांचे पासत मागुया. आयची वाचपाक सदांच कुशाल बरीत मनान आनी आनंदान देवाचें उतर जें आमच्या जिवितान आमकां मेळ्ळां तें दुसऱ्यां सोबत वांटून दिवंक आमकां आपयता. बरेच फावट आमकां देवाचें उतर उजवाडान म्हूण हाडटा, पूण आमी सेल्फ सेंटर्ड म्हूण जाता आनी एके भाशेन आपलेच सवय ती उतर दवरूंक म्हूण आमी सोदता. आनी जरी तरी आमकां आनंद जाता तो आनंद आमीच भोगता आनी दुसऱ्यांका आमी ती संतोश भरीत खबर सांगना. ते पासत आमच्या मनान आमच्या काळजान थोड्यो ज्यो पातकां जावन आसात त्या सगळ्या पातकांचो उगडास करून आमी सगळीं म्हणया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो ज्ञान उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागवेन सदांच साकवार मोरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आपल्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सौम्या काकूत कर. सौम्या काकूत कर. क्रिस्तांक काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. सौम्या काकूत कर. सौम्या काकूत कर. प्रार्थया. सर्वेस्परा, तुजे पोरजेची मागणी दयेन आयक. आमच्या मनशा सैबाक घेवंक येता ते तुज्या एकल्याच पुताच्या जल्माक लागून आमी संतोसता. तो वैभवान येतलो तेन्ना सासणाच्या जिविताचें इनाम जोडूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सौम्या तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव जो पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. गितांतलें गीत ह्या पुस्तका वेलें वाचप. हो म्हज्या मोग्याचो ताळो, म्हजो मोगी पर्वत उतरून कसो येता तो पळय. पळय, पर्वतां वयल्यान उडयो मारून दोंगरा वेल्यान धांवून तो येता. म्हजो मोगी पुरुश मेरवा सारको वो ताच्या पोरा सारको. पळय, तो आमच्या दुर्गा फाटल्यान उबो रावला. जोनेनांतल्यान तो भितर नदर मारता. बुरकांतल्यान चोरयान दोळो मारता. म्हजो मोगी उलोवंक लागता. तो म्हाका म्हणटा, ये गो म्हज्या काळजा गोंड्या, म्हजे सुंदरे ये. कित्याक पळय, हिंवावेलो येवन गेलो, पावसाळो सोंपलो, पृथ्वीर फुलां दिसून लागलीं, कुशाल गितांचो वेळ पावलो. आमच्या देसान कोवड्यांचो साद आयकूं येता. रुमडीचीं फळां पिकूंक पावल्यांत.
आनी फुलवण दाखवेळी आपलो परमोळ विस्तारतात. ये गो म्हज्या कालसा गोंड्या, म्हजे सुंदरे ये. कोडपाचे वेरांनी आनी दोंगराच्या पाळसोळांनी लिपून रावतल्या म्हज्या पारव्या, तुजें तोंड म्हाका दाखय. तुजो ताळो म्हाका आयकोसो कोर, कित्याक गोड गोड तुजो ताळो आनी सुंदर तुजें तोंड. देवाचें उतर हे देवाचे वडकार. आमचो जबाब जातलो, बऱ्या मनशानो नवें गीत रचून गायात. सगळीं म्हणुया, बऱ्या मनशानो नवें गीत रचून गायात. सितार वाजोवन सर्वेस्पराक दिनवासात, दातारांची किन्नोरी दवरून ताका सोद गितां गायात. ताच्या मानाक एक नवें गीत रचून गायात. सगळे तुमचे हिकमतीन स्तोत्रां गायोन आनी ताची वाखाणणी करात. सबाब, बऱ्या मनशानो नवें गीत रचून गायात. सर्वेस्पराची मांदावळ सासनाची, ताच्या कालसाचे अंतरेक संस्थीचे संस्थीक तोखतात. सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पोरसा बागी, असले पोरशेक आपलें डायस करून ताणें विचून काडल्या. सबाब, बऱ्या मनशाचो नवें गीत रचून गायात. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळयोनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. ताचें चोवें काळजाक संतोश भोगता. ताच्या पवित्र नांवाचेर आमी पातयेवन रावता. सबाब, बऱ्या मनशानो नवें गीत रचून गायात. उद्गार. Soy Sarvespara, soy Sarvespara, soy. आमचे मोदें देव तूं आमचो राजा आनी सुमूट दिनार. सर्वेस्परा आमच्या देवा, आमची सोडवण करूंक ये. Soy Sarvespara, soy Sarvespara, soy. सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सांत लुका परमोणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. त्या दिसांनी मारिया उठली आनी जुदयाच्या दोंगराचेर आसत्या एका शारांत 2 वोदान गेली. आनी जकार्यासच्या घरांत भितर सरून तिणें एलिझाबेथाक नोमान केलें. एलिझाबेथान मारियाचें नोमान आयकना फुडें तिचे कुसवेंत आसलोल्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली. आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली. आनी व्हडल्या ताळ्यान तिणें म्हणलें, अस्त्र्यान भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुसवेंत फोळ. आनी म्हज्या सोम्याची आवय, म्हजे सरशी येवची म्हूण खंयचें म्हाका फावो जालें. तर पळय, तुज्या नोमानाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसवेंत आसल्या त्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली. आनी तुवें सोत मानला देखून तूं सुभागी, कित्याक देवान तुका सांगलां तें घडटलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, आयच्या ह्या वाचपांचेर जेन्ना आमी नियाळ म्हूण करता, जेन्ना आमकां आमच्या जिवितान संतोशाची खबर ना तर आनंदभरीत खबर आमकां मेळटा, आमी कितें म्हूण करता? सगळ्यान पयलें आमी आमच्या शेजाऱ्यांक, आमचे रिलेटिव्स जावन आसा, तांकां ती खबर आमी फोनाचेर ना तर धांवून वचोन तांकां आमी पयलीं ती खबर म्हूण दिता. त्याच भाशेन आमी एक सेलिब्रेशन म्हूण आमी एक डेट डिसायड करता, केन्ना म्हूण सगळ्यांक आमी एकठांय म्हूण हाडटल्या आनी आमचे जे आनंद आनी कुशालबाईची खबर आमकां मेळ्ळा ते आमी वांगडा म्हूण साजरो म्हूण करतले म्हूण. तशेंच आयच्या वाचपांनी आमकां हीच खबर म्हूण मेळटा. मारयेक जेन्ना देवदूता वरवीं आनंदभरीत खबर मेळटा, ती आपली खबर एलिझाबेथाक दिवंक म्हूण वेता. आनी त्याच भाशेन
एलिझाबेथा वांगडा एके भाशेन तिका आदार जावं म्हूण समजून ती आपली सेवे चाकरी वरवीं तिका आदार दिवंक म्हूण वेता. आमच्या जिवितान बरेच फावट आमकां वेगवेगळ्यो संद्यो म्हूण मेवतात. देवाचो मोग जे भाशेन आमच्या जिवितान आमी एक्सेप्ट म्हूण केला आमकां मेळ्ळा, तोच मोग दुसऱ्यांक दिवंक म्हूण आमकांय ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटात. पूण आमी ती ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटा तेन्ना आमी कितें म्हूण करता? खरेंच दुसऱ्यांक आमी आदार म्हूण दिता, काय आमकां जी देणी दिल्ली आसात ती आमचेच अस्तंगी आमी दवरता आनी दुसऱ्यांशी आमी ते शेअर म्हूण करिना? पूण आयच्या शुभ वर्तमानान जे भाशेन मोरयेक मेळिल्ली खबर ती दुसऱ्यांक दिवंक फुडें म्हूण वेता, तेच भाशेन आमच्या जिवितान ह्या दिसांनी आमी जेजूक आमच्या जिवितान घेवंक आमी तयारी करीत आसा. जेजूक फकत घेता आसतना आमची घरां डेकोरेट करून भायली जी एक्सटर्नल जे सेलिब्रेशन्स जावन आसात तीच तयारी आमी करची न्हय, पूण भितरल्यान अंतस्करणासून आमची मनां आमची काळजां नितळ करून देवाक आमच्या जिवितान घेवंक आमी तयार म्हूण जावंक जाय. तर म्हज्या भावा भयणींनो, ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेता तेन्ना पयले सुवातेर सदांच जी देवाचें उतर आमच्या जिवितान जें आमकां मेळटा आनी ते उतरा वरवीं जे भाशेन आमी उजवाडान येता, तशेंच दुसऱ्यांक जे पातकी जिवीत जियेत आसात तांकां आदार दिवन तांकांय उजवाडान हाडूंक फावो जावं म्हूण आमी देवाची कृपा मागुया. तशेंच आमचे घरांनी सदांच तो उजवाड पेटयत दवरूंक आमी देवाची कृपा आनी आशिर्वाद मागुया. हे आख्खे संवसारा पासत आमी मागणें करुया. सोर पदवीदारा आनी काकुत्सारा देवा, तुजे आख्खे रचणेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेखाल कश्टावलेल्या पासत तुका आमी प्रार्थनान उबारता. ती कणवाळेन आयकून घे. ही अविचित सुरू जाल्ली पिडा निरंतरलखायेन येवंक हे पिडेक लागून दगदगतल्यांक बेगीनूच एक इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळशक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार आमी मागता. ह्या पिडीचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानाक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकेक अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. दाना तोयरे वेळार आमी गीत घेवया. C10, पेज नंबर 32, C10. म्हज्या भावा भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवन प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमचे बापा, ही तुका भेटोवची देणी तुजे काकुतीन तूंच आमच्या हातान घालताय, तुजे पदवेन ती बदलताय आनी आमच्या सोडवणेचे संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सरताय
जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यान परगटले. उतरां व्हरत्या मोगान आंकवार मोरयेन ताका सांबाळलो. जुवावान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची वळख आमकां दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळार प्रार्थना करून जागृत रावलेली. ताका मेळूंक आमी सगळीं गितां गावून वाखाणुची. देखून आतां देवदूता बरोबर आनी सर्गीचे दळबारा सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पोवीत 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 दलबारांचो सर्वेस पोंतू सोट आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान उंचोर गीत तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उंचोर गीत तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरूंक सोसूंक वयचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक करोराचे हे रगत पातकाचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वार उरतले. हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गोय परगटया तुझ्या गुसानी नशिबान बोलां वरवी तुवें आमकां सोडोयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सुरेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेलेल्या ते आमच्या भाव भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टपती मेलेल्या समेस्तांक तुजे पळजोळीत मुखामोळ पावूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अनपार मारे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत धोर्म दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांक आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेले प्रार्थन आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज जावं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चिंतलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बुकोस आनी आमकां ताळमेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखांक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन उतरयता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पोतवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासना. सौम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां हांव दितां. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटोवन सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सौम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माई मोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी जी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयला ती आमी सगळीं सहभागी. सौम्या तूं म्हज्या म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण पूण तुज्या तुज्या एका सुरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तून परस तुजो हांव मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान या म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतून आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कोडसरून म्हाका केदीच दिवं नाका. आमेन. क्रिस्त प्रसादा वेळार आमी गीत घेवया. D34, पेज नंबर 65, D34. Moje,
प्रार्थुया. भोव वर्त्या देव, आमच्या मोगाळ बापा, ह्या तुज्या पवित्र गुटान आमी वांटो घेतलो देखून आमकां तुज्या भुरग्यांक निरंतरीन राख आनी सांबाळ. मोगान आमी तुका खालती रावशी कर आनी ह्या परी ओत्म्याच्या आनी कुडीच्या तारून शुभामपणान आमकां मेळून दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. मातसो वेळ बसात. देव बरें करूं म्हणटा फादर जॉन आनी फादर जस्टिनांक जाणी हे मीस पेटयल्लें आसा. आमच्या वॉलंटियर्सांकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक ती भरपूर वावुरतात हांगसर. तुमकां जर कोणाक वॉलंटियर जावंक जाय जाल्यार म्हाका नांव दिवंक जाता. हांगसर ही मांडावळ कोत्ता मिसाची सांकिस्तांव आनी हेरां तांकां जीं कोण हांगसर वाचपां कोत्तात, गायन कोत्तात, मिडिया पासत वावुरतात आनी हेर वावर कोत्तात, तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमकां व्हडा भक्तीन तुमी हांगसर येतात. मिसां सोमार ते शेनवार 2 आसतात, सकाळीं 7 आनी 8. तुमकां तर येवंक जाय जाल्यार वॉट्सॅपाचेर आमकां एक मॅसेज धाडात. जें नांव, कितलीं जाणां येतलीं, हिंच्या दिसा आनी हिंच्या मिसाक. हे परी आमच्यान म्हण तूं माणसू घेवन तुमकां सगळ्या जाणांक घेवंक जाता. थोडीं जाणां म्हण तूं सांगून येना म्हणून तांकां मागीर दुसऱ्या जाग्यांचेर दवरता हांव. तुमकां तर बरे भशेन वाचप करूंक जाय जाल्यार ह्या नंबराचेर तुमच्यान आमकां वॉट्सॅप मॅसेज धाडूंक जाता. 9623639257 म्हणून तुमकां वाचपां करूंक जाय जाल्यार ती तुमकां वाचपाचें वॉट्सॅपाचेरूच धाडटलीं. तुमच्यान घरा प्रॅक्टीस करून मागीर हांगसर येवंक जाता आनी बरे तरेन वाचप करूंक जाता. कुमसारां स्टार्ट जाल्लीं आसा, तर मिसा उपरांत हो मिसा आदीं तुमच्यान कुमसाराक येवंक जाता. दिसभर म्हण हितून आमी सगळ्यान बिजी आसता, तर ह्याच वेळार आमकां बऱ्याक पडटा तें सकाळचें हो मिस जालें म्हणटच. सगळीं आतां उबी रावन आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोबे आसूं आनी सर पदवीदार देव, बाब आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वळखार. शेवटाक आमी गीत घेवया G16, पेज नंबर 106, G16.